आपलो जोल्माचो दीस आयज मनयता जॉर्डन रॉड्रिगस मीस पेटयता ताची फामील. देवान ह्या सगळ्या भुरग्याचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हणून ह्या मिसान आमी मागुया. सगळ्या फामिलीच्या आत्म्यांक मीस पेटयता जॉन कॉस्ता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदांच अकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवन. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकूट सरा बाबा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या स्वयंभाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यागून अदीक तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी खुर्सार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस बरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसतल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचे. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका वाखाणटली. तांची काळजां शांतीन जिवंक सदांकाळ. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगळी प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उडास करून तांचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं, कित्याक सर्वेस्पोर राजवट चलयता
राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब: व्हडले सुबेज सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजी भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर पुरपडटली. अजून जल्मा येवंक नासतले पर्जेक ताचें बरेपण कशी गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब: व्हडली सभेन सर्वेस्परा, तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. कश्टोतल्यांनो तुमी, बार वायटोल्यांनो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. बराबर जेवणाक बसलेल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हटलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. याद सगळें तयार जालां. अशें आपयलेल्यांक वचून सांगून जेवणाचो वगत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण सगळेच एक सारके निबान दिवंक लागले. एकल्यान म्हटलें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हटलें, हांवें पाड्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, तीं तपासूंक वेता. देखून म्हजें वायट धरिनाकाय म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हटलें, हांव लोक जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या धुनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडलोलीं घरान आपल्या चाकरांक सांगलें, नगराच्या वाट्यार फुट्यांनी बेगीनच वच आनी गोरिबांक, कुड्ड्यांक, थोट्यांक हांगसर घेवन ये. मागीर चाकरान म्हटलें, धुनयाक, तुवें तर म्हटलेलें तें आमी केलें, तरी आसतना आनीकूय सुवात आसा. आनी धुनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांचेर वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ. आपयलेल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी आमी बागयोंत पावलोची फिलिपकारांक बरयलेली चिटी सुरू केल्या. आयज आमी दुसरो आवेसवोर हातूंतलें एक वाचप घेतलां आनी ह्या वाचपाक ग्रीक भाशेन म्हणटात केनोसिस. केनोसिस म्हणजे खाली करूंक. बागयोंत पावलो हें वाचप घडयेक तांचे मदली एक गीत घेता. तीं गितां गायतालीं तांचे सभेंत. जेजूच्या नांवान हें गीत तो घेता आनी हें गीत तांचे मुखार दवरता. ती बरी भशेन जाणा आसलीं हें गीत. आनी ह्या गिताचो मुखेल सार जावन आसा, जेजून आपणाकूच खाली केलो. पावलो म्हणटा, सुरवातेक थान जेजू देव आसलो, पूण आपलें देवपण तो घेवन रावंक ना. आमचे पासत तो मनीस जालो आनी आपणाकूच खाली केलो. मोगाल इश्टानो, जरी तर जेजू आमचे पासत आपणाकूच खाली करता, सगळें व्हडपण सोडटा आनी आमचे भाशेन मनीस जाता, आमची सोडवण करूंक जेजू आयज आमकां आपयता
आमी आपल्यापणा स्वार्थीपणांतले खाली जावंक कसली वस्त म्हज्या जिवितान आसा जी म्हाका बांदून दवरता काय कसले असले गूण म्हज्या जिवितान आसात पोरण्यो म्हज्या जिवितान आसात ज्यो म्हाका बांदून दवरतात म्हणजे म्हज्या ह्या गुणा पासत पोरण्या पासत दुसरी दूख सोंसतात कितें खाली करूंक जाय हांवें म्हज्या जिवितांतले राग द्वेष वळखण कसल्यो वस्तू हांवें खाली करूंक जायो कांय फावटीं ज्यो वस्तू हांव बऱ्यो समजता म्हाका कांय फावटीं त्योय वस्तू हांवें खाली करूंक जाय आनी जेन्ना हांव म्हजेंच वायट सोदून काडटा आनी खाली कोत्ता तेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत जेजू भाशेन जाता ह्याची गिताची उतरां जेजू देव आसूनय आपणाकूच खाली केलो जावन आमचे काळजाचे आवडे एकाच दिसान आमकां जेजूचे खरें शिश्य करूंक जावचें फुडें जायतीं वर्सां लागतलीं पयले सुवातेर हांवें म्हज्या जिवितान आसा तें घडटा पळय तें म्हजो स्वभाव म्हज्यो पोरण्यो त्यो हांवें पयल्यो जाणा जावंक जाय जरी तर म्हाका म्हज्या जिविताचें ज्ञान ना ओळख ना म्हज्यान बदलूंक जाय हांवें पयलें म्हज्या जिवितान आसा तें ओळखून घेवंक जाय जाणा जावंक जाय तेन्ना हांव म्हजें वायट पळय आसा तें खाली करून बऱ्या वस्तूंनी म्हजें जिवीत मिटयतलो हीच कृपा आनी बोल आयज जेजू फुडें ह्या मिसान आमी मागुया आमेन सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणान देवाक सोय सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवून जातलो ससनांच्या ससनान देवाक सरेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या खोट्यापणान म्हाका धुवन काड सरेस्परा आनी सगळ्या म्हज्या पातकांक म्हाका मुक्त म्हज्या भावा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हें तुजें हातूंतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी उणिवीन आमच्या आनी आपले कुडीच विचारपाक सविस्कोर कोणवाळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवणी तुजे मुखार चोरून तिका लागून तुजे सुमा काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओतय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरेस्पोत तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकून तुवें रचली ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा प्रिथ्वीचेर तुका वाकाणटात तारण मेवलेली तुजी पोरजां सर्गार एकाच ताल्यान तुका दिन वाचतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोल वराचो सरेस्पोत तूं
स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवांत मुत्सर्गी तुका जोय जोय सोरेस्पराचेर नामी येता ताका जोय मुत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुकपेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी उठलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुजी तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उलासाक करात भावार्थाचो पयलो बूट परगटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी सोबोत्ता तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांक वाडय पुनर्जिवनपणाचो परबो सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडून फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन तुजे बागेवन दवरून दिता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बदोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निबार सरस्पराक सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरयता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय पिद्या राजमुखी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वो जेजू देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळून. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुज्या देवीक बोल आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजोडशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्याय. तातूंत बासायलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान